मांद्रे मतदारसंघात साबार प्रकल्प सरकारामार्फत चालीक लायल्यात। तशेंच फुडल्या काळात आनीकय सुशोभीकरणाची कामां जातली अशें मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी सांगला। मांद्रेच्या देव सप्तेश्वर भगवती प्रमुख संस्थान देवस्थानाच्या सुशोभीकरणाचे कामाचो बुन्यादी फातर बसयले उपरांत जाल्ल्या कार्यावळीत ते उलयताले। ह्या वेळार पर्यटन महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार निलेश काब्राल, सरपंच आनी हेर मानेस्तां हाजीर आसले। RDS गुवाहाटी मांद्रेच्यान विलास आरोलकार। आणि साधारण 2 कोटी 10 लाख इतलो खर्च करून ह्या एकूणच परिसराचो चेहरा बदलपाचो संकल्प केलो। टेंडर जाले, योगायोगान टेंडर स्थानिकाकूच मेळ्ळे। भास्कर नायक म्हणून आमचो हांगासरलो नागरीक आसा, ताणें हे टेंडर घेतलेलें आसा। ऑपरेशना सकल गेले काही दिसान फाटल्या वर्सभरात आम्ही अनेक कामां हांगा घेतल्यात जी काही पूर्णत्वाक पावतात, काही काम चालू आसा, काहींची सुरवात जाता आणि अजून 1-2 कामां सुरवात जावची आसा। कामांची पूर्णत्वाक पावली आसा। काही पर्यटन स्थान म्हणून डेव्हलप केला, ताचेर खर्च आमी 5.80 म्हणजे 5 कोटी 80 लाख खर्च करता। मोरजाई मंदिराचो जो परिसर आसा तो परिसर हेच्या साधारणपणे डबल आसा आणि थंय आमी काम घेतले। तशेंच ब्युटिफिकेशनाचे काम आसा, पार्किंग प्लेस आणि ब्युटिफिकेशन बीचाच्या कुशीक घेतलेली आसा, जेचे काम आमी जस्ट सुरू केलेले आसा। त्याचे खर्च साधारणपणे 80 लाख करता आमी। ह्या भागाची वर्जीन दृष्टी ही आम्ही जर सांभाळून दवरली तरच पर्यटनाच्या दृष्टीन हो भाग खूप फुडें येतलो। गोंयचे उरलेले बिचीस हे खूप पॅक झाले। आता स्कोप पेडणेच्या बिचाक आणि काणकोणच्या बिचाक बरोबर, आणि म्हणून कशी मेळटा तशी बांदकामां जावंक जायना। आता जुनशे वयल्यान आमी येता आसतना आमी डांबरी रस्तो केल्लो दिसता, पूण कुशीकची दुकानां ही डांबरी रस्त्याचेर आयल्यात। हे खंय तरी आमी म्हणटलो मोह, अति मोह उपयोग ना।